आयज हो आमी 51st ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करता. त्या पासत आमी आयज फुलां घातल्या आमच्या जॅक शिकेराक दाखोवंक की तेका खरेंच आमचो घोमटचो मोग आहलो पयले सुवातेर आनी गोंयचो मोग आहलो. आयज जर तर हो पुतलो घातलो जाल्यार आदले पंचायतीक वालोर जेन्ना आमी आसले तेन्ना आनी हांव समजता की हो सगळो आमचो गोंयकाराचो एकवट असोच आसतलो म्हणून. दुसरे सुवातेर आयज खंय तरी कोणीय आयज म्हणटा हांव पुतलो घालता हांगा, हांव पुतलो भितर घालता. MLAs आसा, मिनिस्टर आसा, हे सगळे पुतले घालता. जेन्ना ते ऑपोजिशनान आसले एसेंब्लीक 5 वर्सां फाटीं रायट तेणेंनी कितें केलें? तेणेंनी कांयच करूंक ना. आयज बोबो मारता की आमी पुतलो घालता म्हणून. पुतलो घालात, दाखयात आनी तेन्ना मागीर उलयात. हें म्हाजें म्हणणें तांकां. फकत सांगपाचेंच ना की आमी पुतलो घालतले म्हणून. आयज मिनिस्टर आहा हितू, फाल्यां MLA आहा हितू. कितें केलां तुमी आयज जॅक शिकेराक सांबाळपाक? आयज तरी तुमी एसेंब्लीन बसता जाल्यार तेजो उगडास करून बसोंक जाय आसलें, पूण तेजो केन्नाच तुमी उगडास करूंक ना. त्या पासत हांव मागता कितें उलोवच्या आदी चिंतात आनी मागीर फॉलोअप करात. हो आयचो दीस हांव केन्नाच विसरपाक ना आनी हांव देवाक आर्गां दिता. म्हाका वर्सान वर्स देवान दिला म्हणून आनी फुडल्या वर्स आसतलो ना तें हांव सांगूंक जायना. हांव जॅक शिकेरा बारी भोंवपी. हांव जोंतीर न्हेसोन शंभू काणकोणकार म्हणून हांवें 8 म्हयने मिटिंगो केल्यो. बॉम्बे आख्ख्या बॉम्बे तशें गोंयांत 4 मिटिंगे गेलो. आनी हो ओपिनियन पोल जायते जाण उलयतात. आतां जोसेफ बाबान सांगलां पूण खंयचेच पॉलिटिक्साक तांक जावंक ना, ताका इश्टेचे करूंक. सगळीं सपनां सगळे उलयले लोकांक फटोवंक एसेंब्लीन कोणेनूच उलोवंक ना. एकलोच राधारावान कोंकणी आनी ओपिनियन पोलाचेर हाडलेले. आतां एकलो माकूड सांगता साश्टीचो आपूण पुतलो घालून हें करतलो केन्ना. हांव एक आयज कितें तें गमतलें पर्रीकार स्टेटमेंट करतलो तो सारको वो कितें तो एकलोच दिवं जाणा. पूण आयज गोंयांत तर आसा जाल्यार ह्या मनशाक लागून. हेणेन गोंया सांबाळलें आनी हो पॉलिटिशियन नंबर 1 कांयच नासलें. हो जो हांव बांदोडकार पासून होले पॉलिटीक नासलें आदी. ही हांव तुका 50 वर्सां आयज 50 आनी 1 वर्स ते आयज गोल्डन जुबली करतात. आयज तर ही आमची गोंयकारांची आयडेंटिटी आहा जाल्यार जॅक शिकेराक लागून. जरी तर खंयचोय गोंयकार संवसाराच्या 4 कोणशांनी आहा जाल्यार आनी आपूण गोंयकार म्हणटा जाल्यार तो जॅक शिकेराक लागून. आनी आमच्या गोंयांत इतले MLAs जावन गेले, चीफ मिनिस्टर जावन गेले, बरे बरे लिडर्स जावन गेले, पूण हो जॅक शिकेराचो स्टॅच्यू कोणाच्यानूच इन्स्टॉल करूंक जावना. आनी हो स्टॅच्यू आमचो एक्स सरपंच जोसेफ शिकेरान ही आमच्या गोंयान हिस्ट्री करून दाखयली की जॅक शिकेराचो स्टॅच्यू पयलो आमचे कोमोटीन हाडून उबो केलो. ही देख हांव दिवंक सोदतां सगळे आमच्या ते प्रेझेंट पळय लिडर्स आहा तांकां. तो बाबडो आशेन रावता आसतलो आपूण केन्ना एसेंब्लीन भितर सरतलो नाय म्हणून, पूण तेजे कोणूच कानार घेयना. दुसरे सुवातेर हे पळय आतां जॅक शिकेरा म्हणून बोबाट मारता ते MLAs. म्हाका दिसना कोणूच तेच्या मोगान बोबाट मारता ते. हे सगळे आपले वोट बँक करपाक बोबाट मारता ते. इतलो ते खंय आहले तुमी न्हिदलेले. देरेपेतूच तुमकां जॅक शिकेराचो उगडास येयलो.